हरे कृष्ण सर्वांक नमस्कार. आजचे हे अपरा एकादशी हे खूप महत्त्वाची एकादशी असा हाजे बद्दल आम्ही आता ऐकूया. ज्येष्ठ महिन्याचे कृष्ण पक्षा येवचे एकादशीक अपरा एकादशी म्हणटाची. हाजी वर्णन ब्रह्मांड पुराणा केल्लें आसा. युधिष्ठिर महाराज कृष्णाक विचारता, ह्या एकादशी ज्येष्ठ महिने कृष्ण पक्ष येवची एकादशी महत्व कसं नाही म्हण. त्याने कृष्ण सांगता, हे राजन, तू हे क्वेश्चन म्हाका विचारला हे वास्तविकते भितर वट्टू मनुकुला हेल्प जावचे क्वेश्चन आसा. कसला म्हळ्यार कोणी अपरा एकादशी करताच की ताणी कसले पाप केल्ले आसूं, भ्रूण हत्या, ब्राह्मण हत्या, आनीक गुरु हत्या, गुरुनिंदा आणि खोटे उलोवचे या खोटे एविडन्स दिवचे, साक्षी दिवचे, कसले ॲक्टिविटी केल्ले असल्यार बी, पाप केल्ले असल्यार बी हे एकादशी व्रत केल्यार तांगेले हे पाप विमोचने जाता म्हणून. आमगेले शास्त्रा भितर सांगिल्लें आसा की आमी कार्तिक म्हयन्याक पुष्करा वचून स्नान केल्यार, या गया भितर विष्णुपादावेर पिंडदान केल्यार, या काशी भितर वचून महाशिवरात्री पालन केल्यार, बद्रीनाथ यात्रा केल्यार, कुंभमेळात केदारनाथा गेल्यार, या माघ मासा भितर प्रयाग तीर्थात स्नान केल्यार, हाती, अश्व, स्वर्ण हे दान केल्यार कसं पुण्य मेळता की ते वट्टू पुण्य हे एकादशी फॉलो केल्यार खंडीत मेळता. हे एकादशी पालन म्हळ्यार अशेंच की एक शार्प कुलाडी घेवन आमी ते एक वृक्ष कापताची, तितले शार्प आसा हाजे फल एकादशीचे. कशी फायर, अग्नी, सगळे हे जाल्ले वस्तूक जळोवन उडयत की, सूर्य अंधकारा दूर करता की, सिंह वनातील मृगा खात की, तितले तीक्ष्ण ह्या एकादशी व्रताचे महत्व आसा. प्राचीन काळांत तो एक राज आशिल्लो महिध्वजा म्हण. तो मस्त धार्मीक, सत्यप्रिया आनी प्रजेक आनी चंद करून पळोवन घेवन आशिल्लो. तागेलो भाव आशिल्लो वजध्वजा म्हण. तो अधार्मीक, कुकर्मी आनीक अन्याय करतलो, मस्त वायट गुणाचो. एक पण तो कसं करता, राज्य आशेक तागेलो भाव महिध्वजा मारून उडोवन एक पिपळा पेडा तग्गू ताका पूर्ण उडयता. आनी ते राजाले आत्मा राजा पिशाची जावन त्याच पिपळा पेडार रावतेर उरता अतृप्त. एक पंत, एक धावमी नामक ऋषी त्या पिपळा पेडा तग्गूतल्यान वतेर उरता. ताका ते पिशाची दिसता. महातपस्वी उरता हो साधू. मागीर तो बसून तागेले तपस्बलान अर्थ करून घेता की कित्याक हो पिशाची जाला आनी हाजें कारण कितें म्हण, हागेलो आश कितें आसा म्हण. ताका वट्टू कळटा. महिध्वजाले वट्टू पूर्व रूप, तागेल्या भावान मान उडयले वट्टू कळटा. मागीर थंय तो ताका पिशाचीच्यान मुक्ती दिवच्याक थंय व्रत करता. तेच हे एकादशी व्रत. आनी ताजें वट्टू फल तो त्या पिशाची दिता. आनीक हे व्रता फल मेळून तो पिसाची रुपांतल्यान भायर येवन ताका सद्गती मेळटा आनी तो वैकुंठ लोका वता. हाजें तात्पर्य इतलें की कोणीय अपरा एकादशी मनपूर्वक कर्ण विष्णू स्मरण केल्यार तांकां खंडीत पाप विमोचन जाता. इतले व्हडले पाप वृक्ष आमी जन्मानुजन्मात करत आयल्या ती, ते पाप वृक्ष कट जावन आमकां वट्टू बरें सद्गती मेळटा आनी विष्णू सेवे आमी करचेशी जाता. हेच अपरा एकादशी महात्म्य. हरे कृष्ण. जय श्रील प्रभुपाद.